नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन. सध्या राजकारणात वेगवेगळे विशय चलता, आरोप चलता, प्रत्यारोप चलता आनी तातूंत एक मनीस आसा जाका आमी इंग्लिशीन म्हणूं शकता यू कॅन लायक हिम, यू कॅन हेट हिम, बट यू कॅन नॉट इग्नोर हिम. जो मनीस GPCC प्रेजिडेंट म्हणून उतरल्या उपरांत सुद्दां सरकाराचेर टिका करप ताणें सोडूना. जो मनीस जेन्ना इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना हेल्म ऑफ अफेर्स आशिल्लो काँग्रेसीचो आनी ताजेर आरोप जाता की ताणें पयशे घेतले टिकेट दिवपा खातीर अशें गिरीश चोडणकराक आमी खास आपयल्ले आसा मुलाखती खातीर. देव बरें करूं, वेळ काडून तुमी आयले म्हणून. एक स्ट्रेट अवे फर्स्ट रिएक्शन, 8 जाण सोडून गेले. मी इतले तरेची हें केल्ले म्हणजे शपथ घेवन एफिडेवीट दिवन खूब कितें केल्लें. वॉट इज युअर फर्स्ट रिएक्शन टू दॅट? ही जी ग्रीड जी मनशां आसा आनी एक फटिंगपण करपाची, म्हणजे आमी एक लोकांक परत विश्वास दिल्लो की आमचे आमदार परत फुटचे ना आनी त्या खातीर लोकांक विश्वास येवचो आनी हांकां एक थोडें बंधन घालचें म्हणून हांचे कडल्यान आमी एफिडेवीट सायन करून घेतली. हांचे कडल्यान देवा कडेन आनी हें प्रपोजल तेंचे कडल्यान आयिल्लें, कॅन्डिडेटा कडल्यान आयिल्लें. आमची सगळी कॅन्डिडेटाची मिटींग आसतना की देवा मुखार वचून सगळ्यांनी सोपूत घेवचो. आनी जेन्ना कोणी देवा मुखार सोपूत घेता, म्हणजे खास करून हांव म्हणटा दिगंबर कामत, जो सदांच देवाचें नांव शिवाय तो उलयत ना आनी देवाच्या नांवा शिवाय कांयच हें करना, अशे मदींच सुद्दां देवाक फुटोवपाक शकतात. ह्या हेजेर सगळ्यांक व्हडलो धक्को गोंयकारांकूय लागलो आनी आमकांय लागलो. आनी हें सगळें चलता आसतना एक सत्ते खातीर, सत्ते वचपा खातीर हो जो एक प्रचंड तेणी षडयंत्र केलें तें सारकें धक्क्या सारकें आसा. आतां हें खूब तेंप जालो हें चालू आशिल्लें चलता आनी तितूंत भितर खास करून जे हेणें सांगलां, दिनेश गुंडूरावान सांगलां की थंय फायनान्शियल पॅकेजीस सगळ्यांक दिल्ल्यो वयल्यो, तेजें हांव पूर्ण समर्थन करता की आमकांय बी फिडबॅक तितूंतल्यान मेळटालें. ते कशें करून पयशांचे ऑफर्स वेगवेगळे दिताले आनी जे पयशे पावले तेय बीन आसामा साकून पावले. आसामाच्यान पयशे गोंयांक जे पळय सगळें हे फोडपाचें राजकारण जालें ते पयशे पावले आसामांतल्यान. आनीक तेजे नंतर ते सगळ्या आमदारांक टेम्प्ट करपा आशिल्ले. ते एक्चुली 11 आमदारांक व्हरपाचो तांचो षडयंत्र पूर्णपणे आशिल्लें. तांकां ओपोजिशन काबार करपाक, BJPक बेजिकली देशांतले ओपोजिशन काबार करप आनी देशांतले ओपोजिशन म्हणजेच काँग्रेस पक्ष. तांकां खबर आसा काँग्रेस पक्ष जर काबार केलो जाल्यार मोदीक आनी BJPक सारकें क्लीन हें मेळटलें म्हणून. आनी ही जबाबदारी तेणी आसामाचे मुख्यमंत्री हांचे कडेन दिल्ली आनी तो हे सातत्यान हें करतालो. आनीक आमी तें कावंटर करपाक कंटिन्युअसली प्रयत्न करीत आशिल्ले. तुमी आतां बारीक पळयलें जाल्यार तुमीच तांकां सायडलायन केल्लें. एक मायकल लोबो, दिगंबर कामत हांचेर इवन डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन घातिल्लें विदावट एनी रिजन. आय विल से विदावट एनी रिजन, कारण एसेंब्लीन ते काँग्रेस म्हणून वावुरताले. हाऊ डू यू रिएक्ट टू दॅट? विदावट एनी रिजन जायना. जेन्ना तूं वॉलंटियरली गिवींग अप अ मेंबरशीप, 10th शेड्यूल कितें म्हणटा, तुज्यो खंयच्यो ज्यो हालचाली आसा त्यो अश्यो हालचाली जातात जेन्ना तूं पक्ष स्वता जावन पक्ष सोडटा, अशें तेजें इंटरप्रिटेशन. तांच्या हालचाली कितें जाल्ली तर तो सगळ्या आमदारां कडेन उलयताले. प्रूफ नासता न्ही थंय. प्रूफ म्हणजे आमदार जेन्ना सांगता आमचे की आमकां हेजो फोन येतात, ते डायरेक्टली BJP बरोबर आयडेंटिफाय जातात, दिल्ली वयतात आनी BJP लिडरां बरोबर मिटींग करतात. होच हें जाता. पूण असेंब्ली इज प्रूफ अँड असेंब्ली दे वर MLAs, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटीव असेंब्ली. सो असेंब्लीन जो व्यवहार आसा तो फायनल दवरचो पडटा. असेंब्लीत ते काँग्रेस आमदार म्हणून वावुरले, तांणी सरकारा विरुद्ध विशय काडले आनी असेंब्लीन काँग्रेसीची धुरा तांणी सांबाळ्ळी. ही केन्ना सांबाळ्ळी? डिस्क्वॉलिफिकेशन घालचे पयलीं. तुमी डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन पयल्याच दिसा घातले तांचे. आतां एक इशू याद करून दिता तुमकां हांव. जेन्ना सुदीन ढवळीकर आनी दिपक ढवळीकर हांकां डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन घालून डिस्क्वॉलिफाय केल्लें, तेन्ना तेंचें कितें हें आशिल्लें, तें रिजन आशिल्लें तें असेंब्लीक जावनाशिल्लें. तेणी एक प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस केल्लो की आमी BJP बरोबर सरकार करतले, हेजो प्रेस कॉन्फरन्स जाल्लो. सो तो प्रेस कॉन्फरन्स जावपूच म्हणजे पार्टीची डिसिजन नासतना ह्या
एकडी सांगलें आमी BJP बरोबर सरकार करतलो. ताणें सुप्रीम कोर्टान वचून ते डिस्क्वॉलिफिकेशन भायरूय मारून घेतलें. ना ते डिस्क्वॉलिफिकेशनाचे जे सुप्रीम कोर्टासून भायर मारून घेवं ना ते तेजे नंतर तांकां ते हे आशिल्ले ते रिस्टोर केले तेंची मेंबरशीप स्पिकर, कारण ती इंटरीम ऑर्डर आशिल्ली, ती फायनल ऑर्डर नाशिल्ली. आनी इंटरीम ऑर्डर आसतना तुका ती ऑर्डर चॅलेंज करपाक मेळना. ओके, सो हांणी आतां बेसिकली प्रेस कॉन्फरन्सूय घेवना, तुमचे बरोबर मिटिंगूय केल्यो, फक्त एका प्रेस कॉन्फरन्साक येवना, हें एकूच कारण धरून तुमी ताका कुशीक काडलें. जे कुशीक काडलें ना, जेन्ना ते ग्रूप करपाक लागले कंप्लिटली, आनीक ह्यो ज्यो प्रत्येक घटना ज्यो आशिल्ल्यो त्यो पक्षाच्या इंट्रस्टाच्या विरुद्ध आशिल्ल्यो. त्यो दिगंबर कामत जावं मायकल लोबोच्यो, जे ते फोन करताले आमदारांक. तुमकां दाखयले फोनाचेर बाबा आमकां फोन करून हें उलयलें, रिकॉर्डेड आयकलां. रिकॉर्डेड कितले जाणांनी हांवें आयकलां, आमच्या पार्टीच्या प्रेसिडेंटान घडये आयकपाक शकता, हांव खात्री आसा दिनेशानूय आयकलां. तेजे नंतरच आमी स्ट्रॉंगली सो आतां ज्या आमदारांनी तुमकां रिकॉर्डेड आयकूंक दिल्लें ते आमदार सध्या 8 जाणां आसा काय 8 जाणां भायर आसा? ते 8 जाणां भितर गेल्ले आसात. ते थंय गेल्ले आसा. थोडे आसा, थोडे गेल्ले आसा, थोडे भायर आसा. आनी थोडे ते आमदाराच्या घरान वयताले न्ही. एका आमदाराचे तर हांव जेन्ना मेळ्ळो त्या टायमार हें करपाक, थंय दिगंबर कामत येयलो आनी म्हाका वचोन सायडीक रावपाक पडलो. अश्यो कितल्योश्योच घटना आशिल्ल्यो. तूं पड्ड्या फाटल्यान रावन आयकलें? ना, मागीर हांव दुसऱ्या रूमान गेलो, तांकां ते एम्ब्रेसमेंट नाका म्हणून. आनी तो जो आमदार आशिल्लो त्या आमदारूय म्हणपाक लागलो आपल्याक तें एम्ब्रेसमेंट जातलें. सो म्हाका कांय प्रॉब्लम नाशिल्लें फेस करून कन्फ्रंट करपाक. पूण हांव ते वचोन कुशीक रावलो मागीर. पूण तांकां कळना, तो वयतकर मागीर हांव फाटल्या दारांतल्यान. सो तुवें सगळें म्हणणें आयकल्लें दिगंबर कामत कितें सांगता कंप्लिटली न्ही. ते उलयता तांकां आमी कन्फ्रंटेशनूय केलें न्ही कितलेच फावटी. मायकल लोबोक आमी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन केलें जेन्ना मडगांव आयिल्ले. तूं उलयता सगळ्या आमदारां कडेन, आमकां खबर आसा म्हणून. तो म्हणटा ना आपूण वचपाचें कांयच हें करून म्हणटा. दिनेश, हांव आनीक अमीत पाटकर आशिल्ले जेन्ना फर्स्ट टायम जो. सो प्रिसायसली ताणें आमी एकठांय आसा म्हणून सांगलेलें. सो ते भायर सांगलेलें तेणी. ताका आमी गाडयेन बसून दिनेशा बरोबर आमी पणजे धाडलो प्रेस कॉन्फरन्स. हो पणजेंतल्यान गाडयेंतल्यान देंवलो आनी आपल्याक मुतो जालो म्हणून कुशीक चलो तो नाच त्या प्रेस कॉन्फरन्साक. तो म्हणटा परत कितें परत त्योच गजाली कितें सांग. पूण जाल्यो न्ही त्योच गजाली. ओके, एक गजाल जाता की तुमी म्हणटा की तांणी पयशे घेतले म्हणून शिफ्ट जावपा खातीर. प्रत्येक आमकां आमदार जो प्रेशर घालतालो, इवन आतां सुद्दां एक सावथाचो सिनियर लिडर जो BJP न्ही पूण BJP बरोबर आसा, तो मूव जातालो हें आमकां आमदार पक्के सांगतात न्ही. सावथाचो सिनियर लिडर, एक सावथाचो सिनियर लिडर जो BJP बरोबर ना, जेणें सगळे तरेचे पक्षांतरांक फेमस तो पक्षांतर करपाक. सो तो ह्या हितूंक कंप्लीट हितून सगळ्यांक इनवॉल्व जालो. आनी तेजे नंतर जे आमदार गेले ना त्या आमदारा म्हाजे काल सुद्दां एक आमदार उलयला, आपल्याक म्हणपाक हें करून ओपन करून दाखयलें त्या मनशान, सावथाच्या त्या मनशान. तो हालीं टीव्हीर बी आयला, इंटरव्यू बी खूब दिता, चालू आसा. ओके, एक तरेन आरोप आसा, दुसरे तरेन तुजेरूय आरोप आसा. वील लायक टू प्ले दीस व्हिडिओ. आमी हाजे पयलीं जे इंटरव्यूज केले तातूंतले. ओके, सो एक आरोप तुमचेरूय येता. सो आय टोल्ड हिम, बाबा हो तरी तूं गिरीश तूं आतां ताका घेतला मरे. तेन्ना तो BJPन तो काँग्रेसान येयला तेन्ना हांवें ताका गिरीशाक सांगलें, गिरीश तूं हेका घेतलाय न्हू, तुजी पार्टी इकी ना जाल्यार म्हाजें नांव चेंज कर म्हणून सांगलें ताका. कितें दिलां बी म्हण. आमी आतां हेजे पयलीं अग्नील फर्नांडीसांचे कडेन उलयले, ते म्हणटा की पयशे दिले म्हणून. सी हांवेंनूय खूब आयकलां अशी वस्तू. हांगासर हांवें आयकल्लें की आमचे वर्कर्स कोण आहा न्हू, ही एका शेकार खबरावाडो व्हडलीं बॅगां पावयलीं एका मोटरान व्हरोन घातलीं. कोणाच्या दिनेश गुंडूराव आनी गिरीश येयल्लो ती. आतां कसलीं बॅगां ती म्हाका खबर ना. हे चोर आसूं सर, देर इज नो होप फॉर काँग्रेस. आतां हे चोर कोण ते? Girish, Gundurao and all these people who are there. Girish is out right now. No, Girish is only controlling everything. Amit Patkar is controlling Poor everything. fellow, he is complaining to people I know that Girish आपणाक जाय तें कोत्ता म्हणून. गिरीश फाटल्या संद पयलें देवळांनी भोंवतालो, तांकां बुद्ध दिवची म्हणून वचना जावपाक. तूं आयकलो अमित पाटकराक खबर बसून जाल्ली. अमित पाटकर वॉज कंप्लेनिंग टू पीपल दॅट आय नो, आपणाक सांगून आसतना कोत्ता म्हणून. आय चॅलेंज दॅट डे गिरीशाक वचून सांगून त्या देवळांनी आपणे पयशे घेवंक ना म्हणून तिकेटी वांटपाक. अजून चॅलेंज अजून चॅलेंज की यू आर एलेजिंग की गिरीश आनी गुंडूरावान तिकेट घेवपाक पयशे घेतले. इट्स अ फॅक्ट. सी आयज संकल्पान हें केलां. ओके, सो हाजेर यू हॅव टू रिएक्ट. फर्स्ट जोसेफ सिक्वेरा म्हणटा की तूं आनी दिनेश गुंडूराव आनी एका शेका वयल्यान 4 बॅगां घेतली.
हाऊ डू यू रिएक्ट टू दॅट? एक म्हणजे प्रत्येक शेकांक CCTV आसता. जे कोण पळयले आसतले तेणे डेफिनेटली कॅमेरा सगळ्याच्या हाती आसतात. डेफिनेटली कोणे तरी शूटिंग काडली आसतली. एक म्हणजे तो जी शेक कितें सांगता ते शेकां म्हणटा आमी केन्ना पळयलें ना आनी हांव दिनेश गुंडराव खंयचे ते शेकांक बसले ना केन्ना हे हितून कोणे आयज इजी दी प्रत्येका कडेन मोबायल आसतात, प्रत्येकाचे हितून CCTV कॅमेरा आसतात. सो इट इज इजी फॉर देम टू प्रूव्ह करचें म्हणून यू definitely. चॅलेंज देम की दे शूड हांव तांकां फक्त एक मायकलाचेंच न्ही, तेणी खंयच्याय कॅन्डिडेट आयज कितले जाले आमी 37 कॅन्डिडेट्स टिकेट दिल्ली. 37तले आमचे कितले गेले आतां 8 जाण गेले. अजुनूय कितले कॅन्डिडेट आसा आमचे कडेन 29. त्या 29 कॅन्डिडेटा कडेन कोणा कडेनूय चॅक करचें. हांवें ह्या पावटी जे परसेप्शन आसा ते चेंज करपाक खूब फायट केली आनी कॉन्शियसली तेजो म्हाका आयज फायदो जाता. हांव फेस करपाक शकता कोणाकूय की प्रत्येक कॅन्डिडेट जो जाता आनी जेकडे जो फायनान्शियली स्ट्रॉंग आसता तिकेट मेळचे पयलीं तो सामको डेस्परेट आसता. डेस्परेट असो आसता की तो पयशे खंयचे खंयच्यान ऑफर करता जावं पयशे दिवपाचे प्रयत्न करता कारण ताका ती तिकेट हें जावपाक जाय. सो हांव प्रत्येक कॅन्डिडेटाक सांगतालो की काँग्रेसची तिकेट हे पयशे दिवन कश्योच कोणाक मेळना, हें तुमी तकलेंतलें काडात. आनी हें सांगता आसतना जेन्ना कोणी ते मनीस म्हाजे कडेन धाडटाले थोडे म्हाजे कडेन डायरेक्ट उलयताले तांकां हांव डायरेक्टली सांगतालो. अशे कितलेशे कॅन्डिडेट आसा जेचें नांव घेवपाक शकना पूण तेणी जाय तें सांगचें. हांव कोणाचें नांव घेवन हें करपाक शकना. आयल्ले तुजे कडेन पयशे घेवन पयशे कॅश दिल्ले सुद्दां आसात मनीस तुजे कडेन म्हाजे कडेन. एक कॅन्डिडेट हें न्ही इवन ZP इलेक्शनाक सुद्दां जाल्लें आसा. लाखांनी कोट्यांनी हांवें तें ओपन पळयता जेन्ना म्हाका ते तितूंत इंट्रस्टूच ना. एक कडेन तर पयशे दिल्ले तितूंतले हांवें फक्त चॉकलेट आनीक कॉफी बॉटल इम्पोर्टेड तें काडल्यान बाबा म्हणले लायफान गिरीश चोडणकरान कोणा कडेन एक पयसो घेवना. आनी म्हाका हांव जें राजकारण आसा तो थोडे एथिक्स मॉरल प्रिंसिपल घेवन आसा. आनी म्हाजें राजकारण पळयता आसतना म्हाजें राजकारण हें वेगळें आसता. तितून गिरीशा कडेन कोणूच एक्यूज करपाक शकना की गिरीशान कोणा कडल्यान पयशे घेतले राजकारणाक. इवन पार्टी प्रेजिडेंट आसतना हांव डोनेशन घेवपाक कोणा कडेन गेलो ना. इतली क्लॅरिटी. 2 फावटी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें हांव. इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता आसतना कोणें जे पयशे हाडून दिल्याक कॉन्टेस्ट करपाक मदत करपाक ते घेतल्यात. तूं गोंय म्हणटा तें ल्हान तें इजिली कळटा. जेन्ना मायक आतां जेन्ना मायक तुगेलो आग्नेल जेन्ना सांगता की गिरीशान देवळां येवचें जावं खंय येवचें, आग्नेलान टायम फिक्स करचो. देवळान मस्जिदीन चर्चीन खंयच्याय ताका विश्वास आसा थंय गिरीशाक ताणें आपोवचो. गिरीश 100% गेलो. ऑन द कॉन्ट्री हांव आग्नेलाक आनीक ऑपॉर्च्युनिटी दिता प्रूव करपाक. हांव हे मॅटर ताका कोर्टानूय प्रूव करपाची ताका संदी दिता. हांव तेजेर ह्या हेजेर कारण ताणें डायरेक्टली स्पेसिफिकली सांगलां की ताका खबर आसा म्हणजे ताका खबर आसा पयशे घेतले ते. सो ताका तेजेर हांव डिफेमेशन धाडटलो कारण तेणें म्हाजें नांव घेतलें डायरेक्ट की पयशे घेतले म्हणून कोणा कडल्यान मायकला कडल्यान. सो हें तेणें ताका प्रूव करपाचें हांव ऑपॉर्च्युनिटी दितलां. आग्नेलाचें डिफेमेशन केस डेफिनेटली म्हणून ताका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. कोर्टा मुखार ताणें दाखोवचें की प्रूव्ह जें कितें जेणें आसा तें कोर्टा मुखारय करचें देवळांनी करचें खंय आसा जो कोण मनीस आसात पयल्ले आसात ते हाडचे जोजफा आपले. आनी आग्नेल हें पयले फावटी आरोप करना म्हाजेर. आग्नेलाक 2017 जेन्ना इलेक्शन आशिल्लें असेंब्ली तेन्ना एक बरो प्रॉमिनंट प्रिस्ट म्हाका जोजफाक घेवन येयलो आनी म्हणपाक लागलो जोजफ हो एक बरो कॅन्डिडेट आसा. आनी तेजे नंतर हांवें खूब जाणां कडेन उलयलें तेन्ना आग्नेला परस म्हाका थंय जोजफ बरो दिसलो. हांवें जोजफाक ऑल आवट सपोर्ट केलो आनी जोजफाक तेन्ना तिकेट मेळ्ळी. जोजफ सिक्वेरा जे तुवें आतां दाखयल्ले तेजेर सद्या BJPचो लिडर. सद्या BJP आसा. तेणें इमिजिएटली म्हाजेर आरोप कॉमेंट्स केले की हांवें 5 कोटी जोजफ सिक्वेरा कडल्यान घेतले म्हणून. आग्नेलान कॉमेंट्स आग्नेलान हांवूच याद करून दिता आनी कोणी जाल्यार ते उलोवपाचें वचनाशिल्लो कित्याक माय कॉन्शियस इज क्लियर आनी आय एम विथ द ट्रूथ. जेन्ना तूं सत्या बरोबर आसा ताका तूं नाल्यार हांव इंटरव्यूकय येवपा नाशिल्लो तुज्या. हांव कोणाकूय फेस करपाक रेडी आसा की सत्य जस्टिफाय करपाक पडना, ट्रूथ जस्टिफाय करपाक पडना. ट्रूथ हें ट्रूथ उरता आनी जो कोण फट आसा ताका ते सगळ्यो कायलटी करपाक पडटल्यो. आनी आग्नेलाचे आरोप हे म्हाजे पयले आनी लास्ट आसचे ना. हेजे फावटी खूब फावटी केले ताणें मायकला कडल्यान हांवें पयशे घेतले पयलीं जोजफा कडेन.
इलेक्शन जालें, आग्नेल वचून सालिगांव कॉन्टेस्ट केलो, बावडो थंय तो सक्सेसफूल जालो ना, खूब कमी मतांनी हें जालें, कारण दुसरी कॉन्स्टिट्युन्सी गेल्लो. तेजे नंतर परत आग्नेल आनीक जोझफ लागीं येवपा लागले. हांव प्रेजिडेंट आशिल्लो. आग्नेल येयलो, म्हाका सांगपा लागलो की आपल्याक आनी जोझफाक एक जावन करुया. आतां आग्नेल जोझफ काय रावपाना, सो मुखार आपल्याक हें आसा. हांवें म्हणलें ओके, यू गो हेड. आपल्याला मातशें आनी तुवें मिटींग कर आनी काबार कर म्हणपाक. हांवें म्हणलें ओके. आनी जोझफाल्या ऑफिसाकूच आमी म्हणपाक मेळोया. म्हणजे परफेक्ट. सो आमी कितें तरी एक एजिटेशन आशिल्लो, प्रोटेस्ट. तो जातकर इलेक्शन डिपार्टमेंट पावराचो टॅरिफाचो प्रोटेस्ट आशिल्लो कलंगूट. सो तें जातकर हांवें जोझफाक सांगलें, जोझफ हांव तूं आनी आग्नेल मातशें बसया आनी म्हाजे बरोबर MK शेख आसा. तूं गेलोच ऑफिसान येता आनी म्हणलें आमी तें तुमचे भितर डिफरन्स कितें आसा तें काबार करुया. सो थंय आग्नेल जोझफ बसले आनी जोझफान सांगलें आग्नेलाक ना आतां आपूण ना, तूं वच मुखार सर, सगळें तूं करून. तें सगळें जातकर हांवें परत आग्नेलाक याद करून दिलें आनी जोझफाक. आग्नेल तुवें सांगलेलें कितें जोझफान म्हाका 5 crores टिकेट घेवपा दिल्ली म्हणून. तें मातशें आतां क्लियर कर. आनी जोझफ तें कितें आसता तें म्हणटा मातशें ते 5 कोटी हांवें काय तुगेले 5 पयशे पळोवना. ते 5 कोटीचें कितें आसा तें मातशें म्हणलें हें कर. तें आग्नेलान सांगपाक जाय आशिल्लें न्ही, बाबा सांग जावं थंय जोझफान ताका हें करपा आशिल्लें. हांवें टॉपीक ओपन केलो. सर म्हणजे हेजे वयल्यान तुगेलें हें आन्सर कितें आयलें? आन्सर खंय आग्नेला कडेन आन्सर कितें आशिल्लें? तूं MK शेखासान तूं परत जोझफाक वचून विचार हे एक्झॅक्टली अशें जालें काय म्हणून. आनी जर तर म्हाका थंय थोडे सुद्दां हें आशिल्लें गिल्ट, जाल्यार हांव तो विशय परत काडपा नाशिल्लो 5 crores. सो आग्नेलाक ही संवय जाल्ली आसा, जेन्ना जेन्ना ताका तिकेट मेळना, तो तिकेट मेळना म्हणटकर जो, आनी तो नॉर्मली हांव आग्नेलूच म्हणना, खुबशे कॅन्डिडेट तो म्हणटा की ती तिकेट गेली ती पयशांनी गेली. पण तांचो राग तुका दिसना की जायज म्हणून, की ऑल दीस टायम ते मायकलाच्या अगेन्स्ट झगडटा काँग्रेसीच्या प्लॅटफॉर्माचेर, आनी काँग्रेस मायकलाकूच घेता भितर जस्ट बिकॉज यू नीड सम विनेबल कॅन्डिडेट. पळय, काँग्रेस पक्षान ज्यो थोडे डिसिजन असतात त्यो डिसिजन एकलो मनीस घेयना, बाकी पक्षान घेत आसतले. प्रत्येक पक्षाची एक वेगळी रणनिती आसता. आनी खास करून जो BJPंतल्यान काँग्रेसीक येता तेन्ना तेजे प्रपोजल दिल्ली वयता. सो मायकलाचें जें प्रपोजल आशिल्लें तें दिल्ली गेल्लें. आनी हांव तर इनिशियली मायकलाच्या हाजेर जेन्ना म्हाका खबर आशिल्लें हांवें ओपोज केल्लो ताका. पूण दिगंबर कामत इतलो इन्सिस्ट करतालो की तो जायच. तेजे नंतर तेगे जॉयनींग डेट फिक्स जाली हें करून. परत त्यो कंप्लेन सगळ्यो आतां तो चिदंबरमाचेर एक्विजिशन करता. एक्चुअली चिदंबरम म्हणटा तो सारको फोर्सफुली ओपोज करतालो. हांव तरी सांबाळून असो बॅलन्स करून ओपोज करतालो, तो फोर्सफुली आग्नेलाक घेवपाक. तेजी डेट फिक्स जाली जॉयनिंगाची. ती डेट दिल्ली सांगलें मायकलाक घेयनाका म्हणून. हांव मागीर सांगता पोस्टपोन करा. सो तें पोस्टपोन केलें. तें पोस्टपोन करतकर दिगंबर सारकोच बेजार जालो. दिगंबर सारको डिटर्मिन्ड आशिल्लो ताका घेवपाक. पूण पॉलिटिकली ती डिसिजन मायकलाक घेवपाची त्या टायमार आय वील नॉट से रॉंग, ऑल्दो आय वॉज ओपोजींग इट, बट आय वील नॉट से रॉंग. कित्याक आमच्या पक्षांतल्यान सगळे जे मेन लिडर आशिल्ले, पॉलिटिकल परसेप्शन आसता फायट करपाक, ते आमचें डावन जाल्लें. कारण लुईजीन फालेर गेल्लो, थोडच्यान रवी नाटकां करतालो, रवी नायक, आलेक्स रेजनाल्ड पक्ष सोडून वयतलो. म्हणजे आमचे कडेन आमदार उरलेलो तो एकूच. प्रताप सिंग राणीन रेफ्यूज केलें तिकेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक. सो एक परसेप्शनान आमचे बरोबर सिटींग MLA जो उरतालो तो एकूच, दिगंबर कामत. आमकां खंयच्या परिस्थितींक दिगंबर कामतीक लूज करलो नाका आशिल्लो. आनी दिगंबर कामत सामको डेस्परेटली हें जातालो सटन एक अलायन्साचेर, जे सगळ्यांक खबर आसा, जे हांव ओपोज करतालो तो स्ट्रॉंगली सपोर्ट करतालो. सो खुबश्यो डिसिजन आमकां दिगंबर कामती कडेन कॉम्प्रोमायज करपा पडटाल्यो, कारण तो डल ना आपूण ना. आनी तो 2-3 मिटिंगेंतल्यान म्हाजे कडेन झगडोन, हांव दिनेशान तो आसतना झगडोन भायर सरोन गेलो. आपूण आपल्यान नाका, आपूण हें नाका. सो म्हाका एक हें आशिल्लें, सगळें करता आसतना दिगंबर कामतीक सांबाळपाक जाय आशिल्लो एज अ पार्टी प्रेसिडेंट. आनी एक आमदार गेलो जाल्यार आमकां म्हणजे आमी झिरोचेर पावता आशिल्ले. सो त्या परसेप्शनांत सगळ्यांक एक हें जाल्लें की आमच्या कार्यकर्त्यांचे सुद्दां सगळ्यांनी डिटेल हें केल्लें सगळ्यांनी. आमच्या दिनेश गुंडरावान बी सगळ्यां कडेन उलोवन म्हाकाय थोडे फीडबॅक येतालो. 70% सुद्दां लोक जो कार्यकर्तो तो सामको आमचो सगळो म्हणटालो मायकलाक घेवचो, एक्सेप्ट कलंगूटचो जो एंटायर ब्लॉक आशिल्लो तो ओपोज करता. बाकीचे सगळे तेगे घेवपाचे हेचेर आशिल्ले. लोकां भितर थोडे प्रॉमिनंट जे लोक आशिल्ले ते मायकलाक घेयनाका म्हणून सांगताले, खुबशे प्रिस्ट सुद्दां. पूण एक सूर जो आशिल्लो 70% लोकांचो तो मायकल घेवपाचो असो एक सूर जातालो. कारण तो येयलो जाल्यार आमकां बार्देजांक जे आमी वीक जाल्ले आसता ते आमकां स्ट्रेंथ मेळटली म्हणून. पूण आयज आमी पळयता आसतना
त्या टायमा वयली जी डिसिजन आशिल्ली ती म्हाका कित्याक हांव नॉर्मल एक तत्वांचेर हें आशिल्लो, सो त्या तत्वां भितर म्हाका मायकलाचें पटनाशिल्लें. तुमी चॅक करात, मायकल जेन्ना एंट्री जाला त्या एडमिशनाक एज अ प्रेजिडेंट गिरीश चोडणकर हजर ना थंय. तूं नाशिल्लो. ओके, सो हांव कोवीड जावन म्हाका गेल्लें, पूण हांवें कोविडाचें निमित्त करून हांवें अवॉयड केलें. म्हाका मनांतल्यान पटनाशिल्लें, पूण थोडे डिसिजन तुका मनाक पटना जाल्यार सुद्दां थोडे डिसिजन लार्जर हितूंक तुका एक्सेप्ट करून ते करचें पडटा. दिगंबर कामत लास्ट टेन्युअराक तांचे चल्लेले की ते BJP जॉयन जाता म्हणून इव्हेंच्युअली टेन्युअर सोंपलें. तुमकां जेन्ना असो अनसेफ MLA खबर आशिल्लो ते ताजेरूच तुमी सगळी भिस्त दवरलेली, तुमची कॅम्पेनूय दिगंबर कामतीचेर चलताली, CM कॅन्डिडेट म्हूण तांकां फुडें काडिल्लो. हाऊ डू यू जस्टिफाय दॅट? तुका तेंच सांगलें न्ही, आमचे कडेन एक पॉलिटिकल लिडरशिपीचो व्हॅक्युमूच तयार जाल्लो. आनीक आमचे कडेन दिगंबर कामतीक टॉलरेट करचे शिवाय आमचे कडेन ऑप्शन नाशिल्लें त्या टायमार. एकूच टॉल लिडर जो आशिल्लो CM, तो एग्रेसीव नासतलो. एज अ CLP लिडर तो तुटोन पडपा आशिल्लो, तो पडनाशिल्लो सरकाराचेर. जो भोंवपाक जाय आशिल्लो तो भोंवनाशिल्लो. पूण तरी आसतना आमकां एक ते पॉलिटिकल कंपल्शन आशिल्लें, कितें तोयी गेलो जाल्यार सगळे परत म्हाकाच ब्लेम करता आशिल्ले, गिरीशाच्यान सगळे आमदार सोडून गेले, दिगंबर कामतीकूय हें केल्या. सो म्हाज्या आनी दिगंबर कामतीचें कॉन्फ्रंटेशन खूब चलतालें भितरल्यान, पूण तें पब्लिकली कळनाशिल्लें. ते दिनेश गुंडूराव जावं आमचे भितरले थोडे लोक आशिल्ले तांकां कळटालें की खुबश्या गजालींचेर कॉन्फ्रंटेशन आसतालें, नासतालें. इवन तो एग्रेसीव जायना म्हणून कॉन्फ्रंटेशन आसतालें. आनी गव्हर्मेंटाक हेड ऑन घेवपाक मागीर म्हाका पडटालें. प्रत्येक गजाल गव्हर्मेंटाचेर एग्रेसीव एटॅक हो म्हाका करपाक पडटालो, कारण त्या शिवाय लोक आमचेर विश्वास दवरनाशिल्ले. त्या खातीर हांव प्रत्येक जो इशू मेळटा सरकाराचेर तो इशू हांव एग्रेसीव. एका वटेन पॉलिटिकल वॅक्यूम क्रिएट जालो म्हणून मानतात तूं, दुसऱ्या वटेन यू आर लिडींग दी पार्टी. जी पार्टी 1980 पासून सरकारान रावली, हाली म्हणसर सरकारान आशिल्ली, 2007 इफ आय एम नॉट रॉंग, 2012 म्हणसर सरकारान आशिल्ली. त्या पार्टी कडेन लिडरूच ना जाल्या. BJPचो एक नॅशनल एजेंडाच जाल्लो आसा की काँग्रेसची लिडरशीप काबार करप आनीक काँग्रेस म्हणून ऑपोजिशन देशान दवरप ना, कारण BJP भिता ती फक्त काँग्रेसीक देशान. सो त्या खातीर काँग्रेसी आयज BJP खंय आसा गोंयांत, जो सरकार आसा तो BJP खंय आसा, हो काँग्रेसचो सरकार. प्रमोद सावंत जर सोडलो एकलो जाल्यार बाकीचे जितले आमदार आनी मंत्री आसात, सुदीन ढवळीकर म्हण तूं MGPचो, तुतलो एकलोय लिडर BJPचो आसल्या ताका प्रमोद सावंत सोडून. म्हणजे एज अ अर्थ असो तेंचे कडेन लिडरशीप ना. आनी आमचे जे लिडर आशिल्ले ते पयशांक आनी हेका बळी पडोन सत्तेक बळी पडोन वयतात, देवाक विकतात. आनी म्हाका खात्री आसा की जे तेणी देवा कडेन फटिंगपणी केल्लें आसा, तेणी आपले मुखाल्ली पिढी सुद्दां काबार करपाचें हें म्हणजे तेणी विचार केलो ना. आपलो विचार सोड, आपली भुरगीं जी नातना जावं ती पणनात्रां जातलीं, हांचे कडेन तांकां एक साप सो उरतलो लायफभर. जे 8 आमदार गेल्यात ते 8 आमदार, एक म्हणजे हेजे पयलीं जे कोणें गोंयांक सत्ते खातीर जावं देवा कडेन सोपूत घेवन ताणें फटिंगपणी केल्लीं आसा, तेणी त्या लिडरांची परिस्थिती कितें जाल्ली ती गोंयांक पळयल्ली आसा हेजे पयलीं. आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की जेणी कोणें देवाक फटयल्या ते लायफान केन्नाच सक्सेसफूल जावचे ना. आनीक जे अशें करून फटिंगपणी केल्लें आसा ते सर्वायव चड जाले ना, कारण आयज तेणी देवाक फटयल्लें आसा. म्हणजे लोक पळयतात सरास कसो हेणी सोपूत घेतलेलो पयलीं, कशें हेणी सांगलेलें पयलीं आनी कशें हें ना. आनी तेंची मुखाल्ली पिढी एक हें उरतली सदांच. म्हणजे आयज तेंच्या भुरग्यांक एक चिंता आसतली, तेंच्या फॅमिलीक एक चिंता आसतली, बाबा आमी देवाक फटयला. म्हणजे तुमी इमॅजीन कर, ह्या परिवाराचेर हेणी जर फटिंगपणी केली, हेणी देवाक विकले, पूण त्या परिवाराचेर तेंच्या बायलां, तेंची भुरगीं, तेंची नातरां जी कितें आसा, हेंची मानसीक परिस्थिती कितें आसतली. प्रत्येक पावटी तांकां एक तकलेंत विचार आसतलो की आमी देवाक फटयल्या, आमच्या बापायन, आमच्या आज्यान, आमच्या घोवान. म्हणजे घरांत कोणें एक मनीस आसा तेणें देवाक फटयल्लो आसा, आनी एक देवाक न्ही 3 देवां कडेन फटिंगपणी केल्लीं आसा. सो ह्या हितूंतल्यान तेंचे मुखाल्ले जनरेशन कशें सफर जातले, तेंची कांय मिस्टेक आसची ना. तेणी बावड्यांनी कांयच केलें ना, पूण पातक केलें हेणी. पण आतां वॉट नेक्स्ट फॉर काँग्रेस? आतां तुमी सगळे तरेचे करून पळयले. आतां फुडल्या इलेक्शना टायमाचेर तुमकां तोच प्रश्न फेस करचो पडटलो. आतां जावं 4.5 वर्सां आसा धरया, पूण तोच प्रश्न फेस करचो पडटलो की विश्वास कसो दवरप. तेजेर एकूच उपाय म्हणजे आयज BJP जी पळय गेल्या 8 वर्सांक
तिणी देशाच्या लोकांक फ्रस्ट्रेट केला, फ्रस्ट्रेशन वाडयलां. म्हणजे आयज कोर्टा संदर्भान कोणी उलयलो, नॉर्मल उलयलो, कोर्टाचेर कोणाचो विश्वास उरलेलो ना, इलेक्शन कमिशनाचेर विश्वास उरलेलो ना, रिजर्व बँक ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस बॉडी आशिल्ली तेजेर विश्वास उरलेलो ना. म्हणजे लोकांक आयज फ्रस्ट्रेट केल्यात. म्हणजे कोर्टान गेल्यार उत्तर मेळना, खंयच हें करना. आनी तितून फ्रस्ट्रेट करता आसतना तेणी काँग्रेसचो जो सिंपथायझर आसा, काँग्रेसचो जो वोटर आसा, काँग्रेसचो जो बरो मक्ती आसा, हांकांय फ्रस्ट्रेट केल्याक की तुमी काँग्रेसी वोट करपाक जायना, काँग्रेसचेर अगेन्स्ट केल्याक. ह्या फ्रस्ट्रेशनान आमी लोकांक कन्विन्स करपा पडटलें, आमी खूब लोकां कडेन उलोवपा पडटलें, आमी गांव गांव वचपा पडटलें आनी लोकांक पटोवन दिवपा पडटलें की आमी BJPच्या जो एजेंडा आसा की काँग्रेसीक काबार करपाचो जो उद्देश आसा लोकांक फ्रस्ट्रेट करून, त्या हेका आमी सपोर्ट करतले, काँग्रेसचे विरुद्ध वचून काय आमी BJPक फ्रस्ट्रेट करतले की तुमी कितले काँग्रेसी फुडाक आमी परत काँग्रेस पण हाडटले. परत काँग्रेस हाडूनय ते आमदार काँग्रेसीन उरतले काय ना? कितले तेंप फुटतले आनी आमदार, आनी ही फटींगपणां कितले तेंप करतले. आयज तुका आनी एक गजाल सांगपाक सोदतां. आयज ते मायकलाचो इश्यू येयलो, जावं बाकीचे सगळे हें जाले, आयज सगळे म्हाजेर तुटोन पडटात खूब जाण. तितून भितर आमचे पक्षांतले थोडे जाका लोकसभा इलेक्शनाची इंट्रस्ट आसा जावं आनी कितें, तेय आपआपल्याले बाजून घेतात. हांव BJPचे हेजेर खूब एटॅक करतां. म्हाजे कडल्यान हांव एकूच असो लिडर उरला हितून जो एग्रेसिवली हांव एक्सपोज करतां, अजुनूय आसा. तितून भितर जो हांव लँड एक मिनिस्टर, लँड स्केमा इनवॉल्व मिनिस्टर, तोय आपले हात बाजून घेता ह्या हितूंक. जेंका जेंका हांवें दुखयल्ले आसा जावं हें आसा सरकारांतले, तेय म्हाज्या ह्या हितूंतल्यान हात धुवन घेतात. पूण म्हाका कोण फ्रस्ट्रेट करपाक शकना, म्हाका कोण डिमॉरलायज करपाक शकना, कित्याक आय एम फायटींग विथ द ट्रूथ. आनी तूं जेन्ना ट्रूथ घेवन फायट करता तुका एनर्जी ऑटोमॅटीक येता. सो हितूंतले भितरले मिनिस्टर जावं आमची काँग्रेसी पक्षांतले थोडे जे आसात ते जावं जेन्ना कोणाक तिकेट मेळना अशें जे फ्रस्ट्रेट जाल्ले सगळे आसात, ते सगळे म्हाका फ्रस्ट्रेट करून आपले कोणाक दिसता आपूण ते रिवेंज घेता, कितेंय करुनी म्हाजी जी फायट आसा BJP अगेन्स्ट ती कोणूच म्हाका आडोवपाक शकपाना खंयच्याय परिस्थितींत. आनीक म्हाजो जो एक ध्येय आसा की हांव काँग्रेस पक्षांक जो आसा, काळांतरांत म्हाका दिसता खूब कमी लोक एक पक्षान इतले व्हरता, तेंय खूब लोकांक फ्रस्ट्रेट जाता आसतलें की हो इतलो तेंप काँग्रेस पक्षान कसो हें करता. सो हांव काँग्रेस पक्षान जो आसा तो एक सत्ता जावं आनी कितें हें हेची करना, हांव काँग्रेस पक्षान आसा तो एक आयडियोलॉजी घेवन आसा. आनी ते म्हाका थंय फ्रस्ट्रेट कोण करपाक शकना, ते म्हाका कोण डिमॉरलायज करपाक शकना. तूं म्हाजेर कितलेय आरोप करात. तूं जोझफान सांगलें, जोझफाची आनी एक गजाल सांगता, जोझफ सिक्वेरा. जोझफ सिक्वेराचो एक फ्रेंड आशिल्लो सालगांवकर म्हणून, तो पंच आशिल्लो. जेन्ना जोझफ डेस्परेट जाल्लो तिकेट घेवपाक 2017, जोझफ ताका परत परत धाडटालो म्हाजे कडेन, म्हाका फक्त पयशांचें हें विचारपाक. आतां बाकीचें हांव कोणाचें नांव घेना, कारण हांगा जोझफाचो हांवें आतां व्हिडियो पळयलो, तुवें दाखयलो तितून तो बॅगांचें जावं हें कोणाचें उलयलां, गिरीस तें आशिल्लो. तुजें नांव घेतलें. हय, म्हणजे ताका ताणें आपल्या कॉन्शियसाकूच विचारपाचें बाबा ज्या गिरीशाक आमी पयशे दिवपा खातीर हें केलें तिकेटी खातीर, तेणें पयशे क्लियर सांगलें आपूण पयशांचें राजकारण करना. तो मनीस हें उलयता आसतना ताका थोडे तरी कुशास आसतलें बाबा गिरीश चोडणकरान आपूण पयशे दिवपाक सोदतालो 2017, ताका तिकेटूय मेळ्ळी. तेन्ना ताणें पयशे, म्हाजी पदयात्रा म्हाका याद जाता. हांव पदयात्रा कलंगूटच्यान क्रॉस जातालो, डॉक्टर चिलाकुमार आनी हांव आसा. जोझफ थोडे कॅश पयशे घेवन येयलो आनी म्हणपाक लागले हे दोर पदयात्रेक. हांवें सांगलें आमच्या पार्टीन पयशांचो अरेंजमेंट केल्लो आसा, म्हाका सद्या पयशे ना, पार्टीन म्हाका दिलां जे जाय तें. आनी तूं जाय जाल्यार तूं चिलाकुमार थंय आसा, जाय जाल्यार तो घेत जाल्यार तेणे दी म्हणून डोनेशन म्हणून. सो हांवें चिलाकुमार आपयलो आनी ताणें सांगलें की पळय तो पयशे दिवपाक सोदता, अशें अशें आसा म्हणून, डोनेशन म्हणून. सो चिलाकुमारांनी सांगलें ताका आमकां नाका, आमी पयशे पार्टीन आमकां अरेंज केल्ले आसा. जेन्ना एक मनशाक हें खबर आसा, इतलें सत्य हें खबर आसा, तेगे कुशेस ताका हें करतलेच न्ही, तेजें एकल्याचें नांव घेता हांव. तशें खुबशे कॅन्डिडेट आसा आनी खुबशे आसा जेणे कोणा इनडायरेक्टली हें धाडलें. पूण तुका एक सांगतालो की हांव तें परसेप्शन चेंज करपाक सोदता आनी हांव परत तुजे इंटरव्यूंतल्यान तें क्लॅरिफाय करपाक सोदतां की मुखाल्लें जें जनरेशन न्यू येवपाक सोदता काँग्रेसीक, जेंका तिकेट, तांकां क्लॅरिफाय करपाक सोदतां की तुमी ह्या हेजो बळी पडनाकात. काँग्रेस पक्षांक पयशे घेवन तिकेट दिली वचनाक. हांवें हें प्रत्येक कॅन्डिडेटाक परत क्रॉस चॅक करतालो, म्हाका ते मात सुद्दां दुबाव पडलो. सो कोणीय कॅन्डिडेट कळटालें न्ही सगळें की तुमी भितर कितले कॅन्डिडेट पयशे दिवन तिकेट घेवपाक सोदतात. तांकां हांव परत तेंचे कडेन विचारतालो, तुमकां कोणी पयशे येयल्या विचारपाक,
कोणेंय मागले कितेंय दिले तुमी खंयचेच पयशे कोणाक दिवची ना ता पयशे, कारण पयशांनी तिकेट दिली वचना. तुम्ही पयशे दिले म्हणून काय जाल्यार तुमकां डिस्क्वॉलिफाय जातले. हें तांकां सांगता आसतना हांवें सगळ्यांची जी मिटींग घेतलेली आमच्या चिदंबरमान पणजे, त्या मिटिंगेक परत हांवें सगळ्यां कडेन ओपन केलें की तुमी जर कोणा कडेन पयशे घेतल्यात कोणाय तुमचे तिकेटी खातीर जाल्यार तुमी क्लियर करचें, आजूच सांगचें. हें इलेक्शना पयली मिटींग जाली कॅन्डिडेटाची, त्या मिटिंगेक सांगलां. इलेक्शन जातकर एक कॅन्डिडेटाची मिटींग घेतला त्या हितून सांगलां. सो हांव तो एक परसेप्शन तें किल करपाक सोदतालो की काँग्रेस पक्षान कोण मिडलमॅन खूब जावन येवन हें करतात पयशांचें. भायल्या भायर कोणें घेतलें भायल्या भायर घेवपाक शकता. तितून कित्याक म्हाका एक दुबाव आसा. सावथ गोवा एक कॅन्डिडेट आसा, सावथ गोवा म्हणजे परत सालसेतींग. तेणें एक कोणा तरी दिल्ले आसपाक शकता जो आमच्या सिस्टमाक इनवॉल्व ना. भायल्यान आयको येता पूण ताका सुद्दां हांवें विचारलां कितले पावटी दिले काय म्हणून. तिकेट मेळ्ळी काय ना त्या कॅन्डिडेटाला? कॅन्डिडेटाक तेणें तिकेट मेळ्ळी, कॉन्टेस्ट केलो, तो लूजय जालो. आनी जे खुबशे ऑफर हें करताले पयशांचे, जे पयशे घेवना, जे कॅश दिवपाक खूब फोर्स केलो, तितूंत भितर एक कॅन्डिडेट असो आशिल्लो जेणें घराडे व्हेलो म्हाका एकटो आपोवन. आनीक सगळें जालें आनी म्हणपाक लागलो एक बॅग हाडलें, म्हाका मुखार दवरलें बॅग. हांवें म्हणलें कितें ना, थोडे पयशे म्हणपाक तूं खर्चाक तुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी घेन. आनी ते 2 लोक आशिल्ले. हांवें म्हणलें तिकेटी खातीर म्हणलें हांवें लायफाक कोणा कडल्यान पयशे घेवना. ना ना म्हणपाक तुका हें म्हणटा तुका ते खर्चाक हें. हांवें म्हणलें खर्चाक पयशे हें करता, जर गरज पडली जाल्यार डेफिनेटली हांव परत येतलो. आनीक ते ओपन करता आसतना वयर थोड्यो चॉकलेट्स आनी हें आशिल्लें तुका सांगलें तशें. सो तितूंतलें हांवें कॉफी बॉटल काडली आनी चॉकलेट आनी एक वायन बॉटल, हें 3 काडलें. हांवें म्हणलें पयशे हे दवर. ना ते सारकें कितें जाता, कोणी ऑफर करता आनी तूं घेयना तेन्ना तेय मातशें आबूज जाता. सो तितून म्हणलें तुमी कांय हें करना. ना ते म्हाका सांगपाक लागले, कन्विन्स करपाक, कोणाक कळपाना म्हणपाक लागले. कोणाक सांगपाना हांवें. हांवें म्हणलें हय तुमी कोणाक कळपाना, आमकां तुमकां दोगांक खबर आसतलें. पूण तें गिरीशाक कळटलें न्ही म्हणलें. हांवें पयशे घेतले म्हणून तें गिरीशाक कळटलें न्ही. तांकां कळना हांव एक्झॅक्टली कितें सांगपाक सोदता तें. हांवें म्हणलें गिरीशाक कळटलें पयशे घेतले म्हणून. सो म्हाका म्हणलें पयशे घेवन राजकारण केन्ना करपाची गरज ना. हांव म्हगेलें एक जॉब आसा आनी जेन्ना हांव लीव काडून हें करता तेन्ना म्हाका पार्टी सपोर्ट करता. जावं म्हागेली दुसरी इन्शुरन्स जावं बाकीची हें कितें आसता म्हागेलें हें चालू दवरता. सो त्या हेजेर पयलीं तो सारको हें जालो. आनी तेजे नंतर काळांतरान जेन्ना म्हाजेर आरोप जाता म्हाका आयको येता की तो थंय पोटतिडकीन सांगता की गिरीशाचेर तुमी बेश्टी घरचे भायर आरोप करनाका म्हणून. अशे लोक आसा. अशे तो डिफेंड करता सध्या. सो पूण तो पब्लिकली हांव ताका सांगना. लोकां मदीं जेन्ना कोणी हें करता डेफिनेटली तोच कित्याक अशी बाकी झेडपी कॅन्डिडेट झेडपी इलेक्शनाक एक अशीच प्रकरण जालें की तो डेस्पिरेट आशिल्लो हें जावपाक कशे करून झेडपी. सो तेणे म्हाका काँग्रेस हावजाचे ऑपोजीट जें एक रेस्टॉरंट आसा म्हाका तो 2-3 फावटी फोन मारता एकलो मेळपाक जाय म्हणून. म्हाका पयलीं एक्झॅक्टली कळना. म्हणल्यार थंय यो तूं 7 सुमार. हांव थंय सायडीक कोणा बरोबर मिटींग आशिल्ली. सो ती मिटींग हांवें थांबयली आनी तो सायडीक बसलो. तेजे एक बॅग आसा. हांवें बाबा कितें जालें म्हणपाक ना हें म्हणपाक लागलो थोडे पयशे म्हणजे लोकांचें परसेप्शन. हांव तेंचे ब्लेम करना कोणाक की पयशे दिले शिवाय तिकेट मेळना. एक परसेप्शन खूब जाणां कडेन आसा. सो हांवें म्हणलें कितें ना म्हणपाक कॅश आनी ते खूब आशिल्ले. सो हें बॅग आशिल्लें. हांवें म्हणलें तें व्हर. ते म्हणलें आतां लेट जाल्लो आसा. तूं म्हणलें कोणी तुका इन्कम टॅक्स जावं कोणी म्हणलें धरीत तूं त्रासां पडटलो अननेसेसरी. ते पयशे हांगसर म्हणलें काँग्रेस पक्षान तुगेले म्हणलें कॅन्डिडेट जो आसा तो म्हणलें खूब स्ट्रॉंग आसा आनीक ते कोण आडोवपाक शकना. पूण ते पयशांची गरज ना. तुका जंय कितें पयशांक गरज लागता जावं कोणाक कॅन्डिडेटाक आनी डेफिनेटली म्हणल्यार आमी तुका सांगतात. आनीक पयशे घेवन हें करनाका आनी कोणा कडेन परत तूं वसय नाका पयशे दिवपाक. तो इमिजिएटली ताणें टायमान काडलो. तो भिलो, पयशे घेतलो, गाडयेन गेलो. त्या कॅन्डिडेटाच्या हेका हांवें फोन केलो नंतर. एक 2 जाणांक कोण तरी कॅन्डिडेट डेस्पिरेट आशिल्ले बाबा ताका एक 25,000 जावं 50,000 कोणाक दी. आनी ह्या पावटी बी हांवें कॅन्डिडेटांक थोड्यांक सांगलां ना न्ही. एक जर्नलिस्टाक 1 लाखाची गरज आशिल्ली. एक नॉर्थ गोवाच्या कॅन्डिडेटाक सांगलें बाबा ताका जाता जाल्यार पळय म्हणून. ताणें 1 लाख चॅक दिलो ताका. तो आतां रिटर्न दिलो काय खबर ना. आनी 2-3 कॅन्डिडेटांक सपोर्ट करपाक हांवें सांगलां कॅन्डिडेटाक की बाबा तुका फायनान्शियली तुगेलें हें आसा आनी तूं ऑलरेडी पयशे दिवनूय हें करपाक सोदतालो. सो जाता जाल्यार तूं कॅन्डिडेटाक 1-2 कॅन्डिडेटाक हेल्प कर. फायनान्शियल हेल्प. आनी थोडे कडेन केलें कोणें तरी. कोणें 5 लाख दिले, 10 लाख दिले आसतले. तितून भितर परत हांवूय हें करपाक गेलो ना. सो हांव इतलो क्लियर आसा. आनी म्हागेलें जें इंटेंशन आनी हें आसा
आयज स्टिंग ऑपरेशन आनी हें कितलें करपाक शकतात. म्हाजे फुड्यान येवन कोणी कोणालो कॅमेरा आसा काय म्हणून चॅक करना, कित्याक म्हाका क्लियर, म्हाका खबर आसा हांव कितें करता तें. हांव केन्नाच कोणी कसले जॉबाचे हाका कोणी कसले कामाचे हाका पयशांचो विशय उलयलो त्या सांगता बाबा तूं पयशांचें काम आसलें तूं आनी कोणाकडेन वचत, तितून हांव भानगडी पडना. फ्री जाता जाल्यार हांव काम करतां. सो म्हागेलें मायंड इतली क्लियर आसता. हांव तुका नाजाल्यार म्हाजे आयज स्टिंग करता आशिल्ले कोणी न्ही. आयज ज्या तरेन लोक उलोवपाक लागल्यात, आयज कोणा कडेन कॅमेरा आसता आनी कसो कॅमेरा आसता आनी कितें आसता कोणाक कळना. पेनाचे कॅमेरा आसता, कोण्यानूय कितलें हें करचें. आयज 29 कॅन्डिडेट्स आसा, 29 कॅन्डिडेटा कडेन कोणें वचोन विचारचें. आजुनूय करता, खूब जाण स्टिंग करपाकूय ट्राय केला. इलेक्शना पयलींय केल्लें, म्हाजे जे ओपोनंट्स आसात आजुनूय कोणाक फोन करून फायंड आवट करपाक ट्राय करतात. सगळ्यांनी करचें. कोणाक कांयच मेळना. न्ही जेन्ना थंय आसल्यारूच मेळटलेली. ना म्हणून मेळना. हांव इतलो म्हाज्या जाग्यार जर आनी कोणूय आशिल्लो जाल्यार तो आयज डिस्टर्ब जावन येनात आशिल्लो न्ही. कंप्लिटली हांव डिस्टर्ब ना. हांव म्हाज्या कॉलेजी वयता. हांव लकीली म्हाजो जो कलीग स्टाफ आसा तो म्हाका व्हेरी क्लोजली वळखता. तो सारको सपोर्टीव आसता. ते म्हणटा एक कसले हे हितूंक तूं, जेन्ना हांव गेलो तेन्ना डिमो आहले जाल्यार तो पळयलें तेणी आमदार वयतकर. ते म्हाका प्रोत्साहीत करताले ह्या राजकारणांत. तूं डिमो आहला तेन्ना हें राजकारण हें अशेंच हें आसता. कित्याक हांव तें खूब पर्सनली घेता. कारण आमी ज्या तरेन ही बिल्ड केली परत पार्टी लोकांचो विश्वास हें करून, आनी आमी एका वयल्यान परत 11चेर पावले, जाल्यार तितूंतल्यान तूं इमेजीन कर कितलें हें गेलें आसतलें तें आनी कितलें दुख्ख जालां आसपाक शकता ह्या हितूंतल्यान. म्हणजे हांव जवळ जवळ त्या दिसा कोलॅप्स जसो जालो. म्हणजे परत कशी हें परत लोकांचो Which विश्वास. was, in fact, last question. Which was the biggest shock? संकल्प इज अ बिगस्ट. म्हणजे ज्या संकल्पाचेर हांवें गेली 25 वर्सां विश्वास, कंप्लीट विश्वास दवरलो. एक वेगळें रिलेशन हें जाता. सो त्या हितून म्हाका दिसना की संकल्प हें करतलो म्हणून. आनी ऑन द कॉन्ट्री हें जें मर्जर आशिल्लें खूब पयलीं इफेक्ट करपाक सोदताले. तांकां 2 कमी पडटाले, 6 तेंचे कडेन आशिल्ले आनी आमी मॅनेज करताले 5 जाण. 5 जाण हे सारके फॉर्म आशिल्ले आमचे बरोबर. सो ह्या 5 जाणांक कशें दवरप त्या खातीर हें करताले. तितून भितर जे आमदारांचेर प्रेशर येतालें, जे आमदार जे आतां आमचे कडेन आसा थोडे तितूंतले सस्टेन करपाक शकनाशिल्ले तेंचें प्रेशर. कारण दिगंबर असो डेस्परेट करतालो. तुगेलो CM सामको हें करतालो मॅसेज. म्हणजे तांकां सामकें मॅस्मरायज करून दवरताले ते. आनी ते भुरगे नवीन आसतना प्रेशर घेनाशिल्ले. ते मर्जर हाडोवपाक एटलिस्ट 5 पावटी संकल्पान लीड घेवन संकल्पान त्या आमदार, हें कोणाक खबर ना गोंयांत, कोणा मिडियाक सुद्दां खबर ना. फक्त एकूच पावटी चेन्नय गेल्ले तें खबर आशिल्लें. बाकीचें कोणाकूच खबर नासतालें की संकल्प लीड घेतालो आनी ह्या आमदारांक घेवन 4 जाणां वयतालो. फक्त काल्लूच तें तेगे फॅमिली आनी हें जावन तें सस्टेन करतालो. म्हणटकर काल्लूसाक आनी प्रॅक्टीसूय आशिल्ली. सो काल्लूस वचता आशिल्ले ते 4 जाण बाकीचे. ते 5 पावटी जेन्ना जेन्ना तेंचें प्लॅनिंग जातालें लास्ट 9 तारखेक सुद्दां जालें. हय. म्हणजे आमी लास्ट तें जो पितृपक्ष आशिल्लो तेच्या आदले दिसा तेजे पयलीं सुद्दां गेल्याक. तेजे नंतर युरी कोवीड जाल्ले कारणान युरी गेले ना 2 पावटी भायर गेले तेन्ना. ते 3 जाण गेले. आनी परत संकल्प एक्चुली हांगा गेल्लो नॉर्थाक, जम्मू गेल्लो देवाक खंय तरी. तो परत गोंयांत येतकीर म्हाका कळ्ळें की 2 आमदार आमचे बॉम्बे आसात. आनीक संकल्प आनी पितृपक्ष काबार जावपाचो आशिल्लो. आनी संकल्पाक सांगलें संकल्प तुयी तेंचे बरोबर राव, तेय ते पॅनीक जातले आनी तुकाय तेजेर प्रेशर हाडटलो. तूं संकल्प तेंय आयकोन गेलो. म्हाका शॉक सारको हें की सकाळीं फुडें उठोन हें पळयत जाल्यार तुगेलो रुदॉल्फाक हांवें ट्राय केलो फोन करून. रुदॉल्फ फोन घेयन जालो. आनीक तेजे नंतर संकल्प जालें हें. सो संकल्पान तुका फोन केलो खंय सांगपाक? संकल्पाक मॅसेज धाडली की चॅक विथ रुदॉल्फ. आनी हांव न्हिदलेलो आशिल्लो. सो केदें सकाळीं फुडें जालें आसतलें. सो हांवें परत तांकां फोन केलो जाल्यार तो म्हणपाक लागलो तो घालता. तो लास्ट 2-3 दीस ताणें मिसगायड केलो म्हाका. लास्ट 2-3 दीस जेन्ना तो सिरियसली वचपाची हितूंक जालो तेन्ना ताणें म्हाका खूब कडेन मिसगायड करपाचो प्रयत्न केलो. आनी त्या दिसूय ताणें म्हाका मिसगायड केलो रुदॉल्फाचे हेजेर. अशें दाखयलें की रुदॉल्फ वयता पूण वचना ह्या हितून. आनी हांव रुदॉल्फाक कंटिन्युअसली फोन करता आनी रुदॉल्फ म्हाजो फोन घेयना. सो हेतूंतल्यान म्हाका हें जालें. तेजे नंतर रोखडोच दिनेशाचो फोन येयलो, वेणुगोपालाचो फोन येयलो. आनीक त्या हेजेर जवळ जवळ तें हें जालें दिनेशा कडेन मी उलयतकर की हें वयता म्हणून. आनी तांकां आतां पर्याय ना. पूण आमी हे सुद्दां प्रयत्न केले मदीं पितृपक्ष स्टार्ट जावचे पयलीं की ह्या 5 जाणांक दिल्ली व्हरोना, पूण तांकां मातशें कॉन्फिडन्स. लास्ट अटेम्प्ट केन्ना जालो जेन्ना तुमकां कळ्ळें 8 जाण गेले तेन्ना? सकाळीं फुडें आमी ट्राय केले संकल्पाक आनी हो जो रुदॉल्फ. कारण हे 2 जाणांचे आमची जे आमी सांबाळटाले
5 जाणां तितूंतले हे दोग जाण दोग गेले. जाण आशिल्ले. हय सो आमी फॉर्मुला कितें करताले, तेंचे कडेन 6 आशिल्ले, आमचे कडेन 5 आशिल्ले, हय तांकां 2 जाय. सो आमी खंयच्या परिस्थितींत ह्या 5 जाणां एक कडेन दवरप, हो आमी बेसिकली फॉर्मुला आमी यूज करताले. सो तातूंतल्यान संकल्पान सारको विश्वासघात केलो. आनी विश्वासघात म्हणजे म्हाका पर्सनली तेतूंतल्यान डॅमेज केल्यार लोकांक दिसतालें कितें, पयलीं जेन्ना सुभाष शिरोडकर गेलो तेन्ना खूब जाणांनी म्हाजेर असो जो आतां पळय संकल्पा खातीर म्हाजेर आरोप जाता, कारण सुभाष शिरोडकर आनी म्हाजें रिलेशन खूब क्लोज आशिल्लें. सो सुभाष शिरोडकराचो हो पयलो म्हाका खूब व्हडलो धक्को आशिल्लो, तो सुभाष शिरोडकर गेलो तेन्ना, कारण तो पार्टी अध्यक्षान सगळें करून गेलो. आनी संकल्प वयतकर कारणान संकल्प जनरली आतां संकल्पाचे आनी एक इन्सिडंट सांग तुका. हेचा कांय एजिटेशन आनी प्रोटेस्ट ना, खूब इश्यू जाताले म्हण हांव डिस्टर्ब जाता खूब फावटी. सो हांवें संकल्पाक सांगलें की तूं मातशी इनिशिएटीव घे, आमी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाची जे इश्यू अमरनाथान घेतलो तेजेर प्रोटेस्ट करपाक जाय. स्मृती इराणीचो जो इश्यू आशिल्लो परत हें जातकच तो एक आमचो प्रोटेस्ट जावपाक जाय सिलिसोलाचो. सो आयज म्हणलें स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा तूं मातसो सगळ्यांक जे तुमगेले पयलींचे हे आशिल्ले तांकां एक कर आनी आयज म्हणलें एक प्रोटेस्ट करात. सो संकल्प म्हणलो ओके. आनी जनाच्या नांवान ताणें मॅसेजी धाडली आमचे जे मेन कार्यकर्ते आशिल्ले तांकां, 3 काँग्रेस वचों येवचें म्हणून नेक्स्ट डे. हें पयले दीस जाता. तेजे नंतर पयले दीस सगळें तें प्लॅनिंग जाता नेक्स्ट डे आतां प्रोटेस्ट करपाचें हेजेर, आनी संकल्प लीड घेता तितून. म्हणजे तूं इमॅजीन कर म्हणजे सो कितले जे विश्वासान नेक्स्ट डे जो प्रोटेस्ट जावपाचो आशिल्लो स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीचे, हय. तातूंत संकल्प लीड करपाक संकल्प लीड करपा आशिल्लो तो प्रोटेस्ट. आमी आयकलां जनार्दन भंडारी बी तांकां सगळ्यांक आपयल्ले बिपयल्ले. जनाच्या नांवानूच मॅसेज गेली न्ही सगळ्यांक. सो हांवें अमरनाथाक एक सांगलें की अमरनाथान तो इश्यू घेतलेलो आनीक क्वेश्चन दिले कशें करून क्वेश्चन हें करपाचें तें. आनीक नेक्स्ट डे 3 तेणी सगळे 3 4 भितर काँग्रेस वचोंक मेळपा आशिल्लें. पूण नेक्स्ट डे पळयलें जाल्यार जो लीड करपा आशिल्लो संकल्पूच केलो. म्हणजे संकल्पाचो हो इतलो म्हाका हें आशिल्लो की म्हाजी भितरली शक्तीच गेली अशी हें जालें. आनी जेजेर सगळ्यांत चड विश्वास आशिल्लो, हांव सगळ्यांक ट्रस्ट सगळ्यांत चड हें करतालो संकल्पाक. आनी तो सगळे हितूंक म्हाजे बरोबर आशिल्लो. जवळ जवळ 25 वर्सांची जी जर्नी तेगेली पॉलिटिक्सान आशिल्ली, म्हाका म्हणटा 28-29 वर्सां जालीं. पूण ही जर्नी संकल्पाने हांव बरोबर रावन केल्ली आसा. प्रत्येक गजाल हें जाल्ली आसा. जेन्ना जेन्ना ताका हें आशिल्लें आमी 2 फावटी तो हरलो तरी ताका आमी प्रोत्साहन दिवन मुखार हें केलो. सो संकल्पाचो जो हें आशिल्लो तो म्हाका खूब शॉकिंग आशिल्लो आनी खूब भयानक आशिल्लो तो. म्हणजे तुका हांव इमॅजीन करपाक शकना. आनी परत तेजे नंतर तो वयतकर ज्या तरेन तो उलयता तें पळयलें जाल्यार तें म्हाका दिसता असो इमिडिएटली ताणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली बीजेपी प्लॅटफॉर्माचेर आनी ताणें राहुल गांधीन फिनिश केली काँग्रेस म्हटलें. हांवें ताका परत उत्तर दिल्लें मिडियांतल्यान तुमी कॅरी केल्लें आसतें की तुका 25 म्हणजे राहुल गांधीन जेन्ना चार्ज घेतलो 2007 युथ काँग्रेसचो इन्चार्ज म्हणून, तेजो फर्स्ट अपॉयंटमेंट आशिल्लो संकल्प आमोणकर. अख्खे देशांत संकल्प आमोणकर हो पयलो अपॉयंटेड हें आशिल्लो युथ काँग्रेस. आनी तेणें राहुल गांधीन ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोसेस स्टार्ट केल्ली. त्या तितलो संकल्प आमोणकर हो पयलो अपॉयंट केल्लो ताका. तेजे नंतर इलेक्शन जाल्लें. ताका राहुल गांधी वायट म्हणून जर ताका विजन ना म्हणून कळपाक संकल्पाक 25 वर्सां लागली. 25 वर्सां तूं कितें करतालो? वॉट इज युअर रिएक्शन जेन्ना तूं बीजेपीच्या प्लॅटफॉर्माचेर संकल्पाक सगळ्यांत पयलीं पळयलो तेन्ना? ना तो वयता तेन्नाच म्हाका इट वॉज म्हाका पयलीं तो बिलिवूच जायना जालें. आनीक हांव स्वता फ्रस्ट्रेट जावपाक लागलो. हें सगळें जालें आनी संकल्प जर एकलो वचनाशिल्लो जाल्यार हें जावपाकूच नाशिल्लें. कमी पडटा आशिल्लें नंबर. आमचो बेजिकली फॉर्मुला तोच न्ही, तांकां 8 करपा दिवप ना. आनी रुदोल्फाचोय हें आशिल्लो म्हाका की रुदोल्फ कंटिन्युअसली उलयतालो. म्हाका रुदोल्फा बद्दल खूब जाण पयलीं सांगताले बीन की रुदोल्फ हें करपाक शकता तें करपाक. मातसो आलता बिलता म्हणून. हय, पूण तो सामको बोल्डली सांगतालो मिडिया कडेन. सामको म्हाका तेजेरूय सामको फूल दिगंबरी सांगतालो आपूण. दिगंबर आले बॉडी लँग्वेज आनी हें सगळें हें आशिल्लें पळय CLP ताका न मेळटकर तो ओपनली कडच्यान हें गेल्लो. पूण तो ओवरऑल जो इश्यू हांव हें सांगता की आयज म्हाका आयज आरोपी भितर जाता लोकांक फ्रस्ट्रेशन जाता. हांव तेंकां कोणाक ब्लेम करना. म्हाका जे टार्गेट करता कारण फ्रस्ट्रेशन अशें कोणाचेर तरी काडपाक जाय. तितून हांव एक पंचींग बॅग सगळ्यांक मेळटा आनी म्हाका तितून कांयच कंप्लेन ना. कित्याक जेन्ना हांव एक जबाबदारी घेवन काम करता आनी म्हाका एक संवय आसा हांव कोणाक दुसऱ्याक ब्लेम करना. तितून हांव इनवॉल्व ना जाल्यार सुद्दां हांव ब्लेम ही म्हाजेर घेता जेन्ना हांव लीड करता कसलें. आतां संकल्प आतां हे सगळे गेले. फाटल्या फावटी तुमी सांगिल्लें की जे गेले आमकां सोडून तांकां परत घेवचें ना. ती पॉलिसी हांकांय लागता आतां? नो मोर संकल्प इन काँग्रेस? काय खंय तरी तुका सॉफ्ट कॉर्नर आसा? ना डेफिनेटली जेन्ना हांव पार्टींतल्यान अशें कोणी दोगां दिवन वयतात हांव तेंचे कडल्यान रिलेशन तोडटा. बट जनरली संकल्प ब्लॉक केला आतां फोनाचेर? कंप्लिटली. हांव सुभाष शिरोडकरा कडेन हें केलें जें बरें रिलेशन आशिल्लें
हांवें ह्या पॉलिटिक्सा खातीर जे पर्सनल रिलेशन हांवें खूब काबार केलें सो डिस्ट्रॉय आतां आज जर फोन तुजो घेवन चॅक केल्यार संकल्प ब्लॉक आसतलो. हांवें अजून ब्लॉक कोणाक केलं ना किंवा तशें केल्यार सुभाषाक ब्लॉक केलं ना, बाबू कवळेकराक ब्लॉक केलं ना. हांव कॉल्स घेयना तेंगेली, हांव कॉल्स घेयना. मागीर रिलेशन हांव सोशल रिलेशनूय तेंचे कडेन दवरना. खंय ते आतां सुभाष शिरोडकर सुद्दां अजून म्हाका दुखता तें, कारण ह्या हितून हांव हें काँग्रेस पक्ष आनी हांव वेगळो म्हणून पळयना. खूब म्हणटात ते तूं पॉलिटिक्स वेगळें दवर आनी हें हांव दवरपाकूच शकना. काँग्रेस पक्ष म्हणटा हो म्हाज्या आंगांत रुजलेलो आसा. सो हांव आनी काँग्रेस पक्ष हांव वेगळो पळयना. जेन्ना काँग्रेस पक्षाचेर कोण हें करता, गद्दारी करता, तो म्हाका दिसता ही गद्दारी म्हाजेर म्हणून. पण अमित पाटकर फेल्ड टू हँडल द क्रायसिस. अमित पाटकराक ब्लेम करून कांय हें ना, कारण तो खूब भुरगो आसा, नवो आसा आनीक अनुभवूय खूब कमी आसा. कारण तो काँग्रेस पक्षानूच जॉयन जाल्यारूच ताका हार्डली 1 वर्सूच जाल्लें आसपाना आनी ताका बावड्याक संघटनेचो अनुभवूय ना. सो त्या हितून तो करता, प्रयत्न करता, डेडिकेटेडली काम करता. टायम लागतलो ताका ज्यो गजाली शिकोवन घेवपाक. आनीक जे पाशियस आनी जे पेशन्स जाय पडटा, वेगळे वेगळे लोक येवन तुजेर हल्लो करीत आसता न्ही प्रेजिडेंट म्हणटकर ते. सो ते पाशियेसान पाशियस काडप आनी तांकां सांबाळून. सो कोणी काँग्रेस पक्षाचो येवन तुजे कडेन झगडपाक लागलो जाल्यार तो कत्र जावपाक शकता. रिएक्शन दिश्टी पडना सध्या रस्त्याचेर प्रोटेस्ट, एक प्रेस कॉन्फरन्स जाली, सगळें एवरीथींग सिम्स टू बी नॉर्मल इन काँग्रेस. जातलें कित्याक ह्या जितलो पळय लोकांक हो धक्को जाला तितले काँग्रेसच्या लिडरांकूय खूब शॉकान आसा सध्या. धक्को जाल्लो. शॉक डेफिनेटली जाता न्ही. तुका सडनली तुजे एक तुजें अर्दें आंगूच गेलें ना अशें जाल्ल्या भशेन परिस्थिती जाता आनी तितून तुका खूब दुखोड येता. म्हाजे कोतान तुवें जो प्रश्न विचारला, तो संकल्प बामणकर जावं, तो सुभाष शिरोडकर जावं, जो बाबू कवळेकर जावं, जो रवी नायक जावं, जेचे कडेन तूं पक्षान आसले म्हणटकीर एक रिलेशन ते बिल्ड जाता. आनी म्हाजी एक सिस्टम आसा की हांव पक्ष जेन्ना बिल्ड करता, खंयच्या ऑर्गनायजेशनाक काम करता, थंय ते एक तुका इमोशनल बॉन्डिंग लोकां कडेन करपाचें आसता. तितूंतल्यान ती एक बिल्ड जाता. तो जो मेरेन तो इमोशनल बॉन्डिंग तुजे कार्यकर्त्यां कडेन लोकां कडेन जायना, तो तूं इमोशन घालूनच एक तो फॅमिली एटमॉस्फियरूच करून तूं पार्टी बिल्ड करपाक शकता. तूं तांकां पयशे दिना, ते तुमकां पोस्टा खातीर सगळें हें नासता, तांकां तूं कांयच करना आनी तरी सुद्दां ते येवन तुजे खातीर झगडटात. सो ह्या खातीर काँग्रेसचे सगळे लिडरांचें जें काम आसता तें काम म्हणजेच तुवें तांकां इमोशनली बॉन्ड करून. सो म्हाजें जें रिलेशन आसा तें संकल्पा कडेन धर, सुभाष शिरोडकर धर, सगळें तेंचे कडेन एक तें पर्सनल रिलेशन, एक फॅमिली रिलेशन डेवलप जावन येतो आनी तितून तें बॉन्ड एक जाता. तो बॉन्ड आयज संकल्पान तोडलो. सो हांव तें म्हणना की संकल्पान गद्दारी केली ती फक्त पक्षा कडेन केल्या, संकल्पान गद्दारी गिरीश चोडणकरा कडेनय केल्ली आसा. ताणें जर बरे भशेन तुका सांगिल्लें की बाबा आपल्याक प्रॉब्लम्स आसा डेवलपमेंटाचे, ऑर मे बी आपल्याक फिनान्शियल प्रॉब्लम्स आसा, मिन्स इफ ही हॅज टेकन मनी, वी डोंट से ही हॅज टेकन मनी, जर प्रॉब्लम्स सांगिल्ले जाल्यार यू वूड हॅव डेफिनेटली नॉट. ते प्रॉब्लम म्हाका ना, म्हाका फायनान्शियल प्रॉब्लम म्हाका खूब आसा, खूब आसा. फायनान्शियल एक सोटून पयशे घेतले ना घेतले खबर ना, पण डेवलपमेंटाचे प्रॉब्लम्स. डेवलपमेंटा म्हणजे तुवें इलेक्शन असो अर्थ जाता की जे आमदार निवडून येतात देशांत, जावं MP देशांत, तेणी सरकारा बरोबर रावपाकूच जाय अशें. डेमोक्रेसी उरप कित्याक? ओपोजिशन करप कोणें? संकल्पाक जर पयलींच जर हें आशिल्लें तुवें BJPची तिकेटीचेर कॉन्टेस्ट करपाचें आशिल्लें डेवलपमेंट. काँग्रेस जिखून येतली म्हणून काँग्रेसीचेर रुदॉल्फाक जर रावपा आशिल्लें, रुदॉल्फ BJPचेर रावपाचो आशिल्लो. मायकलाक कोण आपोवपाक गेल्ले नाशिल्ले. तुमी सांगिल्लें सरकार करता म्हणून तांकां दिशिल्लें. आयज सगळे गोंयांकूच तें पिक्चर आशिल्लें, देशांकूय तें पिक्चर आशिल्लें. आनी जो लोकांचो सेंटिमेंटूय आशिल्लो आनी वोटींग पॅटर्नूय पळयलें जाल्यार तोच आशिल्लो. आयज आमी खंय कमी पडले, जंय एक सगळ्यांक आमी लोकांक एक मेसेज दिवपाक फेल गेले की काँग्रेस हो एकूच पर्याय आनी काँग्रेसूच जिखता. जो शेवट रिजल्टानूय दाखयलें. फ्युचरांनी फेल आमी लोकांक आमी काँग्रेस म्हणून पर्याय सांगपाक तुमी वोट स्प्लीट करनाका. RG, TMC आनी आम आदमी पार्टी कडेन वोट स्प्लीट करनाका ही मेसेज दिवपाक आमी कमी पडले. आनी लोकां भितरूय कन्फ्युजन जालें की RGकूय असो RG आनी हेणी सगळ्यांनी मेळून जवळ जवळ 20% वोट्स घेतलो. जवळ जवळ 2 लाख वोट्स, म्हणजे त्या 2 लाखांतलो जवळ जवळ 1.5 लाख वोट हो काँग्रेसचो हार्डकोर वोटर आशिल्लो. आयज जर तें जावना आशिल्लें, ही वोट जर स्प्लीट जावना आशिल्ली, जवळ जवळ 2,500 वोट्स, फक्त हांव म्हणटा 2,500 वोट्स जर काँग्रेस कॅन्डिडेटां वेगवेगळ्या मतदारसंघांत पडलेले, जे थोडे थोडे मतान पडले, जाल्यार आयज पिक्चर कितें आसतालें? लोक म्हणटा आशिल्ले अशी मायकला डिसिजन घेतलेली वॉज अ मास्टर स्ट्रोक. तुमी हेजे कडेन हेका टिकेट दिली तो मास्टर स्ट्रोक, ही आयज लोकांची भावना जाता आशिल्ली. ते जर 2-2,500 मतां जी आमची काँग्रेसची मतां जी बाकीच्या पक्षांक गेली, ती मतां जर काँग्रेस पक्षाक आयिल्ली
जाल्यार आयज कितें जाता आशिल्लो शी सारकी व्हरी मॅच्युअर्ड पॉलिटिकल डिसिजन मायकल घेतली म्हणून आयज बार्देस तालुका सगळो काँग्रेसी कडेन आयलो. जिखले आनी कितें म्हणजे नॅरेटिव्हच वेगळो आसता आशिल्लो. आनी हांव कोणाक ब्लेम करना, कारण फ्रस्ट्रेशन हें प्रत्येक गोंयकारां भितर आसा. हांव तें म्हणना की काँग्रेस वोटर नॉन काँग्रेस वोटरांक सुद्दां जाय आशिल्लें की हो सरकार गेल्लो. आनी जेन्ना हे 8 आमदार आमचे वयता ते फ्रस्ट्रेशन आनीक भितर लोकां भितर वाडलेलें आसा की लोकांक मुखार काळोख दिसता सगळो. 3 जाण उरतले आतां काय परत? ह्या जर 3 जाण वचपाचे आशिल्ले ते पयशांक बळी करून जावं पावराक बळी करून, जाल्यार डेफिनेटली तेंचेर खूब प्रेशर आशिल्लो. आय मस्ट कॉम्प्लिमेंट देम, आय मस्ट से द हेड्स ऑफ टू देम. तेंचे घरांनी पयशे पावले, बॅगांचे बॅगां पावले, तेंचेर वेगळो वेगळो प्रेशर पावलो, तेंचेर सोयऱ्यांनी जावं कडल्यान धरून आनी कसलो कसलो प्रेशर तेंचेर घातलो, पूण ते गेले ना, ते रावले फर्म. हेचो मिनिंगूच ती की तेंची जी आयडियोलॉजिकली ते आसा की आमी लोकांक फुटोवपाना, आमी देवाक फुटोवपाना. ओके, आतां तांकां डेव्हलपमेंटा प्रॉब्लम ना, युरीच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक डेव्हलपमेंटा प्रॉब्लम ना, एल्टनाचे हितूंक प्रॉब्लम ना, कालोसाचे हितून प्रॉब्लम ना. म्हणजे संकल्पाचे जर सांगपाचें आयकलें की आपूण डेव्हलपमेंट, तो एक सांगता की आपल्याले देवाक फुटयलो जाय म्हणून, तो म्हणटा आपल्याला मार्मगोवाचे लोक हे व्हडले देव. म्हणजे लोकांनी सांगलें तुका BJP वचून डेव्हलपमेंट करून हाड म्हणून, कितले लोकांक विचारले ते? म्हणजे तूं देवाक फुटोवपाक शकता, जे लोक देवाक फुटोवपाक शकता हेंचेर कोणेच विश्वास केन्ना दवरचो न्ही. BJPन तेंचेर कितलो विश्वास दवरचो हें BJPन थारोवचें. जे काँग्रेसचे जावपाक शकले ना इतले तेंप रावन, ज्या संकल्पाक काँग्रेसीन सगळे तरेची पदां दिली, सगळे तरेची लिडरशीप दिली, प्लॅटफॉर्म दिली, जंय ताका प्रॉब्लम आशिल्ले तेन्ना काँग्रेस पक्षान ताका मदत केली, हेल्प केलो. आयज तो दिनेश गुंडूरावाचेर आरोप करता. ताका जेन्ना इलेक्शनाक असेंब्ली इलेक्शनाक जेन्ना गरज आसता ते दिनेश गुंडूरावान खुबशी ताका फायनान्शियल मदत करपाचो प्रयत्न केला. तूं दिनेश गुंडूरावाचेर, तूं वेणुगोपालाक कसल्याय हितूंक इनवॉल्वूच ना. म्हणजे तूं एक 48 अवर्सान तूं BJPचें जें पत्रक येता तें पत्रक घेवन तूं लोकां मुखार वाचता, आनी त्या पत्रकांत तूं म्हाका ब्लेम करना, तुका ब्लेम करना, तूं म्हाका ब्लेम करना. कारण ह्यो सगळ्यो जेन्ना हांवूच सांगता ह्या सगळ्याक हांवूच जबाबदार, संकल्प म्हाजें सोडून सगळ्यांचें नांव घेता. म्हणजे तूं इमॅजीन कर हेजेर लार्जर पिक्चर सगळ्या हितूंतल्यान कितें आसता. म्हणजे कशें करून BJP आनी जे हांकां हांव कंटिन्युअसली अटॅक करता, हांव अटॅक सोडचो ना. कदाचित जे लँड मिनिस्टर दिसता की थोडे ह्या दिसान तो कोणा यूज करता ह्या हितूंक, जो कोण मिनिस्टर इनवॉल्व आसा की हांव थांबतलो म्हणून. हांव फक्त हें सिट्युएशन सद्याक डिस्टर्ब आसा म्हणून धांवला. म्हाज्या 2-3 दिसांनी हांव सेकंड केस जी लँड ग्रेबिंगाची आसा ती हांव आउट करपाचो आसा. आनी जो BJPचे ज्या तरेन जंय शक्य आसा, कोण येता म्हाजे बरोबर कोण येना, आय वील कंटिन्यू दीस फायट वील कंटिन्यू. इट्स अ फायट विथ एंटी गोवन्स. हे BJP जो आसा हे सगळे एंटी गोवन्स सामके. देव बरें करूं. दीस वॉज मेगा इंटरव्यू, 1 hour इंटरव्यू विथ गिरीश चोडणकर, फॉर्मर GPCC प्रेसिडेंट. आणि वेगवेगळे विषय जे तांच्या अगेन्स्ट, वेगवेगळे जी एलिगेशन्स तांच्या अगेन्स्ट आसा ती तांणी क्लॅरिफाय केल्ली आसा. ते म्हणटा आपणें केन्नाच पयशे घेवना. इफ यू रिवायंड एंड वॉच दीस इंटरव्यू, दीस वील बी वन ऑफ द मोस्ट पॉलिटिकली सेन्सिटीव इंटरव्यू. कारण इलेक्शना टायमाचेर कितें जाता, टिकेटी टायमाचेर कितें जाता, ह्यो सगळ्यो गजाली हातून आसा. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें वीच वी कॅन सी ऑन हिज फेस, ही इज हर्ट मोर बिकॉज ऑफ संकल्प आमोणकर. की संकल्प आमोणकरान आपूण 25 वर्सां तरी एका बरोबर आशिल्ले NSUI पासून सामकें कंटिन्युअसली सामकें. म्हणजे ऑलमोस्ट म्हाका दिसता एवरी वीक तरी मेळप आनी यू आर वर्किंग टुगेदर. या फक्त थोडे मदीं इश्यू जाताले तेन्ना तो बेजार जातालो म्हाजेर, खास करून पार्लमेंट इलेक्शनाक. तेका तो एक तर फोर्स करतालो हांवें कॉन्टेस्ट करचें सावथच्यान, नाजाल्यार प्रतिमा कॉन्टेस्ट करचें. तो प्रतिमा खातीर खूब लॉबिंग करताले, म्हाजेर खूब दबाव हाडटालो. सो तेन्ना तो म्हाजेर खूब बेजार जालो, कत्रूय जाल्लो. आनी तेजे नंतर एक 2 ZP कॅन्डिडेट जे तो तेणेन सांगलेले त्या कॅन्डिडेटांक मेळना, तेन्ना तो सारको म्हाजेर पर्सनली खूब अटॅक केल्लो ताणें म्हाजेर. आनी आमी उलयनाशिल्ले थोडे तेंप. मागीर जालें, मागीर ग्रॅज्युअली हे जावन गेलें. इमोशनल बॉन्डिंग. बट मोस्ट इट वॉज अ हर्टींग. हें जर गेलें पॉलिटिक्सान तें पयलीं सुभाष शिरोडकर गेले तेन्ना, आनीक आतां संकल्प तेन्ना खूब म्हणजे आयज असो एक सुद्दां एक वेगळो थोडे जे आसा ते स्प्रेड करता. खास करून जो आमचो एक न्यू लिडर आसा जाका सावथ गोवा पार्लमेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक आसा, म्हणजे आमच्या पक्षांतले जावन सुद्दां ते स्प्रेड करपाक सोदता की हे 8 जाणां धाडपाक हें सगळें गिरीशान केलां. कारण
संकल्प हो गिरीशाचेच आयकता आनी सगळें तें फॅसिलिटेट केलां कंप्लीट. गिरीशानूच धाडले हे धाडपाक. जो हेजे पयलीं म्हाजेर आरोप जावन बाबू कवळेकर गेलो तेन्ना थोडो करपाक प्रयत्न केलो, सुभाष शिरोडकर गेलो तेन्ना करपाक प्रयत्न केलो. पूण हांव एप्रिसिएट करता लोकांक ज्या तरेन लोकांचे म्हाका फोन्स आनी मॅसेज लोकांक थोड्यांक भंय दिसता की हे आरोप म्हाजेर जाले जाल्यार हांव डिमोरलायज जातलो आनी हांव वगेर रावतलो कितें. लोकांक एक विश्वास आसा की गिरीश हो फायटर आनी गिरीश हो सिन्सियर पॉलिटिक्स करता, हॉनेस्ट पॉलिटिक्स करता. हें कळटा न्ही पळयतकर. आनी खुबशे लोक सेन्सिटीव असतात. काल खुबशे जाणांचे प्रिस्टांचे फोन येता म्हाका, गिरीश तूं हें जायना, आमी तुजे खातीर प्रे करतात, बी स्ट्रॉंग. आनी जेन्ना यू आर वीथ द ट्रूथ यू टू फायट. थँक्यू व्हेरी मच. ओके, आशिल्ले गिरीश चोडणकर. तुमी पळयतात हब एनकाउंटर विथ गिरीश चोडणकर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स आर RDX गोवा अँड प्रोडक्शन पार्टनर्स प्रसाद देशपांडे मेंटोर, goabyline.in. पळयतात.